आयज WRD आयज इन्स्पेक्शन करून गेला. हांव नको WRDक एक ऑर्डर मेवल्या काय म्हणून जेन्ना हे इन्स्पेक्शन हे जे मेंटेनन्स ह्या फिशींग जेटीचे हे मेंटेनन्स 2 म्हयने पयले जाता. हांवें रिक्वेस्ट केलो आमच्या फिशरी डायरेक्टराक. ती डायरेक्टरान म्हाका एश्युरन्स दीत रावली पूण कांय जावना. फायनली हांवें आमच्या चीफ मिनिस्टरा कडेन देखून आमी रिक्वेस्ट घातले सांगले पूण फायनली आमी आमचे इश्टा कडेन बाब नीलकंठ हल्दनकर जो फिशरी मिनिस्टर आहा ते कडेन आमी रिक्वेस्ट घातले आनी हे एसेंब्लीन आमचे वेटाचे जे आमचे हेजे कित्याचे आमचे रिपेरिंगाचे आयज तर ताणें एश्युरन्स दिला पूण केन्ना काय. आयज आमचे 1 तारखेर ऑगस्टाचे 1 तारखेर आमचे सिजन स्टार्ट जावचे आहा पूण जी आयज आमच्या ह्या फिशींग जेटीची परिस्थिती तर चोयत जाल्यार विजय बाबान म्हणलां तें सारकें. हांव ताका चडान चड देव बरें करूं म्हणटा विजय सरदेसाय, कारण तो हिंग येयलो आमचे प्रश्न पयले आमचो चीफ मिनिस्टराक आनी ताकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तुमचे पगलेक आमी प्रश्न घातले पूण तुमी तो आतां मोतीन घेयले वो कितें जालें वो कांयच खबर ना. पूण म्हाका इतलें सांगचें आहा आमचें इलेशें दूख तुमी अडकून घेया न्हू. पळया न्हू हे वास्को जेटी इतली बिगडलेली आसा. पयल्या सुवातेर आमकडे ओडेशी बोट्यो आहा. आयज ह्या लाकडाच्यो बोट्यो ह्यो फिशींग जेटीचेर कश्योच लावपाक जायना आनी ह्यो फिशींग बोटीचेर ह्या जेटीचेर ह्यो बोट्यो लायल्यो जाल्यार फुंटा कित्याक जेटी सारकी ना. ह्या वर्साक तुमी जेटी मेंटेनन्स तुमी करूंकूच ना. हांव कितें म्हणटा जो सेक्रेटरी जरी तर आयज कसलोय तर रिपोर्ट घालता आनी जरी तुमकां तर बंद करता जाल्यार आयज सेक्रेटरी व्हडलो तुमी व्हडले हांवूय मिनिस्टर आसलो. तुमी सेक्रेटरीक सांगूंक जाता बाबा इट इज आमच्या लोकांचे प्रॉब्लेम आहा हे फायनान्शियली हांव तें कांय चोयना पूण आयज आमकां आमचे व्हॅल्यू कांयच ना काय. आयज हे फोटो आमी हे फिशींग जेटीचे फोटो आमी डायरेक्टराक धाडले, चीफ फिशरी मिनिस्टराक धाडले की चोय म्हणून. आनी जरूर हांव सांगता हे पावटी ह्या जेटीची दशा अशी जाल्ली आसा जरी तर बोट येयली आनी तूं धोक्यार उबो रावलो 100% तूं सकयल पडटलो. पयर जे एकलो कोण बोट लायल्या म्हण थिंग काडला आनी ते कोण रावलो जेटीचेर रावलो आनी जेटीचेर रावन ताजो पांव भितर वचून लोखणाची प्लेटी भितर वचून त्या बरोबर मार लागलो. एकलो थिंगा जेटी वयलो पडलो आनी मेलो. हांव कितें म्हणटा इतले तुमकां तर प्रॉब्लेम आमी सांगता तुमकां कित्याक तुमी मतीन धरना. कित्याक आमी कोण तुमचे दुस्मान काय आमी गोंयचे मनीस न्हू. जशें तुमी मालीम जेटी आनी जे बेतूल जेटी जर काम केलां जाल्यार आमकां डिप्रायव कित्याक कोत्ता. आमकां कित्याक तुमी हे भाशेन हे प्रॉपर एक फिशींग जेटी दिना. सो म्हाजें तुमकां एक प्रश्न आहा 1 तारखेर आमचें फिशींग स्टार्ट जावचें आहा. सो ताका लागून एक मागणी आमचे हॉनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन कित्याक तो कामाक वता. तसोच म्हजो इश्ट बाब नीलकंठ हळदणकरा कडेन म्हाजी एक रिक्वेस्ट आहा. फॉरेस्ट तर तुमकां आमचे तर पडला आमची तर काकूत दिसता आमी तर सेफ उरपा जाय आनी फिशरमॅनांचे तर कितेंय त्रास जावचे नाका बोटकारांक वा आमच्या पात्रांक जाल्यार हे काम करा न्हू. जसो MPT म्हणटा हांव तो आयज प्रायवेटायज करता सगळे प्रायवेट कंपन्यांक दिता. हे काम करा न्हू. एक रिक्वेस्ट करा आमकां आनी बर्थ जो आमचो फिशींग तांकां फिशींग जेटीकूच तांकां आहा बर्थ नंबर 11 आमकां दिया न्हू बोट्यो बांदपाक. प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो. कित्याक बोट्यो थिंग लावया थोडेशें आमचें काम जावसर ह्या जेटीचें तुमी काम हांव जाणा तुमी जेटीचें काम स्टार्ट करपा आहा. इंजिनियर तुमचे येवन गेलो आहा WRD घेवन गेलो आहा तुमी कोत्तले पूण तरी पूण लेट जाला. हांव कांयच म्हणना लेट जाला पूण कोरा स्टार्ट कोरा तशेंच आमी चलयता. स्टार्ट आमचें काम कंप्लीट जावसर आमकां बर्थ नंबर 11 आमच्यो बोट्यो लावपा थिंगा दिया.